विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी उपकार। भांगरावालो कर रद्द करचो अशी मागणी करीत गोंयांतली भांगर विकपी सगळीं दुकानां सोमारा बंद दवरली। भांगराच्या आयातीचेर अबकारी कर लागू केल्ल्यान भांगराचे व्हडा प्रमाणात ब्लॅक मार्केटिंग जातले असो दुबाव गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनान उक्तायला। हे कर रद्द करचे अशी मागणी असोसिएशनान केल्या। Today we have closed Goa jewelry establishments as a total band. So all the shops in Goa are closed basically for today. Since government is thinking of globalization and abolishing of black money, they cannot come with some laws, some taxes like this where there is a double standard, where the gold will be expensive in India and cheaper outside. So my to the finance minister, I request that please roll back the taxes what the government has imposed. Manipulation in terms like government says that any transaction of cash worth about 2 lakhs and above, you have to pay 1% as consumer tax. Now suppose a client will always say, try to save some money, and also us also. So if a client says that suppose we have to split up the bill into two parts, that will also can be done basically. So government should stop something like this. And now with this additional taxes, it is definite that it is not definite. The prices have gone up now itself. So if you ask in the market, the prices have gone up drastically. So and this more additional excise duty tax plus the VAT what customer has to pay, then the import duties what has been paid by the banks when they get the raw material, will make everything out of the hand of the common person. The gold will go out of the hand and people will try to reduce the buying by buying lesser amount of gold. त्यांना मुरारजी संवर्धन नियंत्रण केले त्यांना लोक अशा लोकांची परिस्थिती लोकांना आत्महत्या केली, काम ना झाले। तशें आतां हे बजेटान हे भांगर वाडले, गरिबांक व कोण चार दागिने लग्न घालतले तांकां घालूंक मेळपाचें ना कितें आनी हे वाडल्या कारणान जशें त्या लोकांनी आत्महत्या केली सुवर्णकारांनी, तशीच आतां ही सुवर्णकारां आत्महत्या करपाची वेळ येयल्या। पणजेचो महापौर जावपा खातीर 3 जाल्यार उपमहापौर जावपा खातीर 5 जाण सेरींत आसात। मंगळारा जावपा आशिल्ल्या महापौराचे वेंचणुके खातीर सोमारा उमेदवारांनी अर्ज भरले। महापौरा खातीर 3 अर्ज जाल्यार उपमहापौरा खातीर 5 अर्ज आयल्यात। अर्जाची छाननी, अर्ज फाटीं घेवप आनी वेंचणूक ह्यो तिनूय गजाली मंगळारा जातल्यो। पणजे महापालिकेच्या महापौराच्या खुर्चेर कोण बसतलो हे मंगळाराच कळटलें। सध्या भाजपाची वैदेही नायक ही महापौर पदा खातीर मुखेल दावेदार आसा। For the post of the mayor of CCP, I have got 3 nominations, and for the post of deputy mayor, we have got 5 nominations, all which have been received and sealed in these covers and kept. They will be opened tomorrow. What time? 11 o'clock. After they open, they will be sent for, they will be scrutinized. Chances will be given for withdrawal, and then the final election will take place by way of show of hands, because that's how the majority of the councillors wanted. They have taken this form, but we do not know who have filled up the form because they have been received to us in a sealed condition. So they will be open only tomorrow. What time voting will be? 11. Yeah, soon after 11. After the scrutiny and the withdrawal, opportunity will be given after that. सोमारा वास्को न्यू वाड्यावेला एका इंग्लीश दिसाळ्याच्या खबराकाराची घरकान्न सुदीक्षा सुदेश भोसलेक एका टँकरा पोंदात चिड्डून आगताक मरण आयलें। अपघात पळयिल्ले सांगतात ते प्रमाण रस्त्या कडेवेल्या रिक्षेचेर सुदीक्षाची स्कूटर पयलीं आपटली आनी रस्त्यावेल्यान वतल्या टँकराच्या फाटल्या टायरा पोंदा पडली। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान अपघात जातात म्हूण लोकय बरेच बेजार आसात। अपघात पळयिल्ले लोक सांगतात ते प्रमाण रस्त्या कडेक आशिल्ल्या रिक्षेक सुदीक्षा आपडले आनी ते रस्त्यावेल्यान वतल्या टँकराच्या फाटल्या टायरा पोंदा पडून आगताक सोंपले। मुरगांव बंदरा मेरेनचो रस्तो सामको अशीर आसा। ते भायर हो रस्तो शारांतल्यान गेल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान मोटरसायकली, गाडयो आनी ट्रक, टँकर कशे तरी वाट काडीत वतात। ताका लागून ह्या रस्त्यार बारीक मोठे अपघात जायत आसतात। हे अशे अपघात थांबोवपाक वेर्णा ते बंदरा मेरेनच्या बायपास महामार्गाचें काम बेगोबेग पुराय करचें असो आग्रो लोकांनी धरला। सप्तका भितर वास्को वाठारांत जाल्लो हो दुसरो भिरांकूळ अपघात। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। गोंयांत पयलेच फावट जावपा आशिल्ल्या अखिल भारतीय नाट्य महोत्सवा खातीर
नाटकां वेचतना गोंयच्या नीज कलाकारांक विश्वासांत घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयचे खुबशे कलाकार बेजार जाल्यात. कलेच्या मळावेल्या अशा म्हत्वाच्या कार्यावळी खातीर गोंयच्या कलाकारांक विश्वासांत घेवचे अशी सांगपी एक निवेदन हे कलाकार मुख्यमंत्र्यांक भेटयतले. महोत्सव कुडचड्यार सुरू जाला. फावट गोवा कोंकणी अकादमी जी स्थापन जाल्या ती भाशा भास संस्कृती हाजेर काम करपा खातीर आनी पयलेच फावट गोंयान अखिल भारतीय नाटक महोत्सव घेता आनी हो महोत्सव आयच्यान सुरू जाता. आयज म्हाका दिसता 7 ताजें इनॉग्रेशन जातलें आनी ह्या नाटकान आनंद आसा आमकां सगळ्यांक की आमच्या गोंयांत पयलेच फावट अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव जाता. पूण आमकां प्रश्न पडला की हो नाट्य महोत्सव घडयतना नाट्य महोत्सव आयोजीत करतना जी नाटकां तांणी सिलेक्ट केल्या ती नाटकां सिलेक्ट करतना जी प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेचेर आमी दुबाव घेता. ज्या लोकांक कावन्सील आसा त्या कावन्सिलर पुंडलीक नायक आसा ताका विचारलें, तो मेंबर आसा थंय, तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. येदो व्हडलो नाटक महोत्सव घेता आनी पुंडलीक नायका सारक्या एका नाट्यकर्मीक लेखकाक खबर ना, हें कितें चल्लां. जेन्ना हांव दिलीप बोरकाराक विचारलें ही नाटकां खंयच्या बेजीचेर तुमी सिलेक्ट केलां, ती आमकां 3 नाटकां म्हणजे भायलीं जी नाटकां सिलेक्ट केल्या ती आमकां कशीं आसा ती खबर ना. गोलमाला बद्दल गोंयांतलें नाटक कुडचडेचें आसून ताज्या बद्दल आमकां खबर ना. त्या खातीर आमी सगळे नाट्यकर्मी गोंयांत जे आमी नाटकां करता ते आमी ह्या घटनेचो सामको निशेध करता. आनी आयज ही पत्रकार परिशद जाल्या उपरांत आयज किंवा फाल्यां आमी भौमानाधिक मनोहर पर्रीकार हांचे कडेन आमी निवेदन करतले की ही जी प्रक्रिया आसा ती सारकी ना आनी जो कोण हाका जबाबदार आसा ताजेर योग्य ती कारवाय जावची आनी योग्य तो मनीस सोदून काडचो आनी हे निशेध व्यक्त करपा खातीर आमी ही पत्रकार परिशद आपयल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.